नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. कांय फुडारी विदेशांत वचून भारताचेरूच टिका करतात हे दुर्भाग्य. आयतारा प्रजासत्ताक दिसाचे कार्यावळीत राज्यपाल उलयलो. विकसीत भारत 2047 करूंक दरेकाचें योगदान जाय. शैलेश शास्त्रजनक आचार्य सुश्रुताचो राजभवनाचेर पुतळो उबारपाची घोशणा. गरजूंक जेवण दिवंक राजभवनार खंय अन्नपूर्ण स्कीम चालीक लागतली. राज्यपाल उलयलो. Our people from leaders or somebody, I am not mentioning anybody's name, they are going to other countries and criticizing the politics. Of course, different views are there. Ruling party should accept and respect the opposition. Right to differ is the basis of democracy. But a leader or somebody else, a citizen, going to other country and criticizing our setup here is unprecedented and it is unfortunate. Such a situation also we have faced with brave decisions. Our Prime Minister got clean chit from on a subject even from the Supreme Court. BBC stated no, we are not accepting that, their own version is imposed upon us. But the stand taken by some people, I don't want to say anything unfortunate. I would like to say unfortunate was a situation last year. The present position, we are the fast growing economy in the world. Rate, I am mentioning the rate, growth rate is concerned. Of course, fifth economy in the world. According to me, an evaluation by experts other than official, we are the fourth now, and our Prime Minister with the full confidence stated that within 2-3 years we will be the third. Installation of statues of Acharya Sushruta and Acharya Charaka at Rajbhavan campus. Rajbhavan has decided to pay a glowing tribute on the glorious heritage of Indian medicine by way of installation of statue of Acharya Charaka and Acharya Sushruta, two of the greatest physicians of ancient India, on the lawns of Rajbhavan. The direction of providing humanitarian assistance to the poor and needy people, Rajbhavan would start an Annapurna scheme under which food will be available to the needy without any cost. नव्या वर्साचो पयलो म्हयनो सोंपच्या आदीं शेकाचेर खून जावपाची दुसरी घडणूक घडल्या. आयतारा राती हरमलच्या एका शेक कामगार आनी दर्यावेळेर आयिल्ल्या थळाव्या मदीं वाद जालो. वादाचें रुपांतरण मारहाणीत जालें आनी दर्यावेळेर पासयेक आयिल्लो थळावो 26 वर्साचो अमर बांदीकर सोंपलो. मांद्रे पुलिशेन एका शेक कर्मचाऱ्याक अटक केल्या जाल्यार 5 दुबावितांक ताब्यात घेतल्यात. काल हरमल बिचाचेर एक मर्डर जाल्या. हरमलचो लोकल यूथ अमर बांदेकर 37 इयर्स एज आसा आनी तो वॉकिंग करतालो हरमल बिचाचेर. तो घरा वचा आसतना हे इन्सिडंट घडल्या. ते वचा आसतना जेन्ना अमरान एक खुर्ची कितें तरी सायडीक काडले तर त्या शेकार काम करपी जे वर्कर आसा ते येवन तेंच्या भितर हातापाय जाली आनी 50 मिटराचेर अमर येवन पडलो आनी अमराक जेन्ना तुये हॉस्पिटलान परत आसतना ताका मरण आयलें. एक हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आई थी रिगार्डिंग अ पर्सन हु वाज ब्रॉट डेड एट PHC 2M. तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की. वी हैव अरेस्टेड 1 पर्सन इसके अंदर. इनिशियल इन्फॉर्मेशन से जो जानकारी मिली है कुछ उनका आपस में किसी बात को लेके आर्गूमेंट हो गया. हाँ सर. एंड आफ्टर द आर्गूमेंट दे गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट और उस लड़ाई के बाद से 1 पर्सन लेटर ऑन सकम टू इंजरीज. तो उसके ऊपर हम जो भी लीगल एक्शन है उसमें हम ले रहे हैं. द पर्सन इज़ इन आवर कस्टडी ओनली. और क्या सर्कमस्टांसेस रहे वो सारे उनको एग्जामिन किया जा रहा है. सर और भी कोई इसके अंदर है? अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है. अभी तक इसके अंदर 1 पर्सन इज ओनली सीन इज फाउंड इन्वॉल्व. इफ देर आर मोर पीपल फाउंड इन्वॉल्व वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगे.
दोनापावला जेटीचेर एके खासगी बशीचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान अपघात. बशीचे ब्रेक लागू नाशिल्ल्या कारणान ड्रायव्हरान गाडी गेटीचेर घातली आनी गेट तुटून बस भितर गेली. बशीत फक्त ड्रायव्हर आशिल्लो. ताका देवादयेन कसलीच दुखापत जावंक ना. घडणूक सकाळी सुमार 7 वरांचेर घडली. अपघाताचो सीसीटीव्ही फुटेज मुखार. आम्ही सध्या आहात ते म्हटल्यार दोनापावल जेटीचेर आणि आयज सकाळी एक असो इन्सिडंट घडलो तो म्हटल्यार सकाळी 7:05 हांगासर एक बस येताली वयल्यान आणि ती बसीचो ब्रेक फेल जालो अशी माहिती मेळटा आणि ती बस थेट सारकी जी दोनापावल जेटी आसा जेटीची जी तिकेट काउंटर आसा ती गेट फोडून ती भितर आयली. भितर आयल्या हांगा एक स्टार आशिल्ले तेंचे लायिल्ले ते स्टार फोडून फाटल्यान पळोवपाकू शकता मोडला ते स्टार फोडून ती जवळपास ती काउंटर वयल्यान त्या गेट काउंटरा वयल्यान ती जवळपास 50 मीटर भितर आयली. भितर अशें जाल्ली की भितर ड्रायव्हर एकूच आशिल्लो सो कोणाक कितें जावंक ना बट गेटीचे लुकसाण झालेलं आसा आणि इतली बस कशी आयली हो व्हडलो प्रश्न पडला कारण देवते वयल्यान जवळपास हांगा पावपाक म्हणल्यार एक 200-300 मीटर आसा आणि ती गेट फोडून परत भितर 50 मीटर पावला हो व्हडलो प्रश्न आसा. ही कशी पावली काय म्हणून लोक सगळे चित्ता. प्रोटेंटा खातीर दोनापावल जेटी वयल्यान रुपेश राव. 30 मे 2025 मेरेन गोंय 100% साक्षर जातले. मुख्यमंत्री उलयला. गोंयचे आतांमेरेन 94% लोक खंय साक्षर जाल्यात. उरिल्ल्या 6% गरजेचे शिक्षण दिवन रोखडेच साक्षर करतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. केंद्राच्या उल्हास स्किमी सकयल सरकाराची खासा मोहीम. आदी 100% साक्षरतेक फाटल्या 19 डिसेंबराची डेडलायन आशिल्ली. आणि म्हणून त्यांना प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम हो काढलो आणि जाणट्यांक शिकोवपाची असो कार्यक्रम सुरवात जालो. बट तो कार्यक्रम एकदां फायलीनूच उरता तसो तो कार्यक्रम अर्दो लोकां पर्यंत पावलो आनी अर्दो फायलीनूच उरलो. माननीय मोदीजी येयल्या उपरांत तांच्यांनी 2014 जशी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी काडली तशीच तांच्यांनी म्हणजे नवभारत शैक्षणिक अभियान हे नवभारत शैक्षणिक अभियान सुरवात केलें आणि ह्या नवभारत शैक्षणिक अभियानाच्या निमित्तात सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर सातत्यात म्हणजे न्यू इंडिया लिटरसी अभियान जेका आमी म्हणटा नवभारत साक्षरता अभियान आमी वगीच डिक्लेअर करचे ना. तांकां शिकयल्या उपरांत तांची एक परीक्षा उरता ती तेंच्यांनी परीक्षा दिवची पडटा म्हणजे बरोवपाचें सांगपाचें ही परीक्षा ती पास जाले काय आमी 100% डिक्लेअर करता. आयच्या घडीक इट इज ऑलमोस्ट म्हणजे आमी ताका 94 to 95% म्हणपाक काय हरकत ना काय 94% गोंय हे साक्षर आसा. उरलेले 6% टार्गेट आमकां कंप्लीट करपाक जाय आणि ते कंप्लीट करपा खातीर आज जेंकां आमी आयडेंटिफाय केल्ली सगळे म्हणजे विशेष करून जरी ते दुसऱ्या राज्यांतल्यान हांगासर आयल्या जाल्यार सुद्दां तांकां आतां तुमी पळयलें स्टेजीर आयिल्ले बिहारच्यान आयिल्ले पण ताका सुद्दां शिकपाची सोय आमच्या राज्यान केल्या आमच्या सरकारान केला. ताकाय हांगासल्यान हिंदीत जाल्यार हिंदीतली आमची इन्स्ट्रक्टर आहा आनी येता त्या 30 मेक म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा गोंय घटक राज्य दिन आसा पळय न्ही त्या दिसा आमी 100% गोंय साक्षर जाले हे डिक्लेअर करपाक शकतले हाजी म्हाका खूब खोस भोगता. ताज्या खातीर कश्ट म्हणजे SCRT डिपार्टमेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे सगळे जाण 100% कश्ट घेता. वाळपयच्यान चोरया बीफ घेवन फोंड्या वचपी मोटार उस्कांव तिस्कार धरली. एकल्यान 3 गोरवांची घरा कत्तल करून गाडयेंतल्यान मांसांची तस्करी केल्या म्हूण बजरंग दलाच्या वावुरप्यांनी पुलिसांच्या कानार घाले. पुलिसांनी दुबावीत गाडी आडावन दोगांक धरले. गाडये सयत बीफ जप्त. महम्मद खान आनी उस्मान खानाक अटक. 60,000 मांस. तुमकां खबर आसतली की काव स्लॉटरिंग हो जो प्रकार आसा तो गोव्यान केन्ना ना केन्ना आमकां मदीं मदीं पळोवपाक मेळटा. तसोच काल एक आमकां वापय सत्तरी हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो. तो म्हटल्यार एका मनशान 3 गायो मारल्यो इल्लिगली आपल्या घरा कडेच मारल्यो आणि तो वेगानेरीन सगळे जे गायचे मांस आसा ते लोड करून
वाळपयच्यान फोंडा वाटेन वयतालो. जेन्ना बजरंग दल आनी गोप्रेमी हांकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिली आनी पुलिसांनी ताका पाडेली टू गांजे आसा तेज्या रोडा भितर तेंचो पाटलाग करून तांकां धरलेले आसा आनी जवळ जवळ 60,000चे मास्क जप्त केल्ले आसा आनी हेतून मोहम्मद वाली खान आनी उस्मान खान दोगूय रावपी नियर म्युनिसिपालिटी ग्राउंड वाळपय सत्तरी हांकां दोगांकूय अरेस्ट केल्ले आसा. मेळटा ते म्हायती प्रमाणे तेंचेर अंडर सेक्शन 132, 125, 352, 351 ऑफ 3 रीड विथ 3 ऑफ 5 ऑफ अंडर सेक्शन ऑफ 8 म्हणजे जे जनावरांची तस्करी करता ते सेक्शन तेंचेर लायल्ले आसा. आनी जेन्ना पुलिसांनी त्या मनशाची जेन्ना चवकशी केली तेन्ना हो उस्मान खान आसा तेणे आपूण स्वताहून एडमीट केले की आपूण आपल्या घरा फाटल्यान त्यो 3 गायो आसल्यो त्यो कापल्यो म्हणून. ते 3 गायो तेणे कोणा कडल्यान तरी घेतलेल्यो आनी विदावट परमिशन तेणे आपल्या घरा फाटल्यान कापले आनी हो सगळे मास्क जे आसा ते घेवन फोंड्या वाटेन वयतालो. हो जो उस्मान खान जो आसा तेजेर वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी 3 केसीस चालू आसा आनी तेजी हियरींग कोर्टान सध्या पेंडींग आसा. ही तेजी 4थी केस आनी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर तेजे 3 केसीस आसा अशें म्हणून आमकां सोर्सिसां कडल्यान म्हायती कळ्ळ्या. फुडली जे आतां इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो वेटनरी डॉक्टर येवन तेजे मास्क जे आसा तेजे सगळे चॅक करून सगळे रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा आनी हे दोगांय बापूय आनी चेडो जे आसा तांकां अरेस्ट केला आनी फुडली सगळी जी कारवाई आसा ती चालू आसा. 70 स्टुडंटां खातीर कल्पेश आसा. पॅराग्लायडिंग बंद करू ना, सध्या फक्त सस्पेंड केला. पॅराग्लायडिंग ॲक्टिव्हिटी करतल्यांनी मुखार येवन पर्यटन खात्या कडेन व्हेरिफिकेशन आनी इन्स्पेक्शनाक आपले डॉक्युमेंट दिवचे. मंत्री रोहन उलयला. पेडण्यां केरी दोग सोंपल्या उपरांत खात्यान पॅराग्लायडिंग ॲक्टिव्हिटी सध्या बंद केल्या. ते वटेन दक्षिणेत पुलिसांची वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक शिटकावणी. इलिगल एक्टिविटीज नाल्यार जांकां कांयच परमिशनां ना ते खंयची फाटली दारां काडून खंय पावतात ताच्या खातीर एखादी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें पडटा. पूण तुवें जो म्हणला बॅन तो बॅन न्हय. कित्याक बॅन आनी सस्पेंड हातूंत खूब फरक आसा. आमी सद्या पॅराग्लायडींग सस्पेंड केल्लें आसा. इट इज अ एडवेंचर स्पोर्ट, इट इज अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. आनी जेन्ना एक्स्ट्रीम स्पोर्ट आसता आमी कितलेय रेग्युलेशन केले जाल्यारूय देर आर चान्सीस दॅट दीस टायप ऑफ थिंग्स कॅन अकर बिकॉज बिंग अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. पूण रेग्युलेशन समज पाळना आमी करून दिवचे ना हाजेर आमी ठाम आसा. सस्पेंड केल्या बॅन न्हय. वी हॅव सेड हुएवर इज डुईंग पॅराग्लायडींग ऑर दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज तांणी येवन आपले पेपर रेक्विजीट परमिशन सगळें दाखोवचें आनी तांकां समज आसा सारकें जाल्यार रेग्युलेट करून तांकां परमिशन दिवप हें आमचें एक्टिविटी टुरिजम डिपार्टमेंटाचें काम. पूण समज इलिगल एक्टिविटीज चल्ल्या जातूंतल्यान अशे ट्युरिस्टांक त्रास मरण येतलें एज वी सिम्पथायज विथ द फॅमिली द लायफ लॉस्ट इज लॉस्ट आनी थंय खंयच कॉम्प्रोमायज ना. वी आर व्हेरी क्लियर दॅट वी आर सेफ एंड सेक्युअर, वी वॉन्ट टू बी सेफ एंड सेक्युअर. सो कोण म्हणटा बॅन जाल्यार ते मिसइन्फॉर्मेशन क्लियर करून दिता. पूण जंय पांय दवरचो पडटलो वेल कीप आवर फूट डावन, वेल टू कीप आवर फूट डावन इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड इन द इंट्रस्ट ऑफ टुरिजम फॉर गोवा. सो ह्यो गजाली थोड्यो कांय कोणाक खबर ना तांकां ते सर्क्युलर तुमच्या माध्यमांतल्यानूय वचूनी की बॅन न्हय पूण सस्पेंड म्हणून फॉर देम टू कंप्लाय विथ द रिक्वायर्ड प्रोसिजर्स. म्हयन्याक 16,000 लिटर मेरेन फुकट उदक दिवपी गोंय पयलें. 16,000 वा ताचे परस कमी उदक वापरतल्यांक 0 बील येता. मुख्यमंत्री उलयला. लोकांनी उदक वापरतना जतनाय घेवची, उदकाची नासाडी करची न्ही. साळगांवां 650 क्युबिक मीटर ओव्हरहेड उदकाचे टाकयेची मुख्यमंत्र्यान बुन्याद घाली. 0 येता तिचे अभिनंदन इतक्याच खातीर करा की 16 क्युबिक लिटरूच उदीक वापरता, त्याच्या वयर उदीक वापरना. त्या खातीर तिचे अभिनंदन. वेस्ट ऑफ वॉटर वगीत करून उपयोग ना. बरेच जाण घरातले नळ सुरू जाला म्हणजे भरून जालें काय ना गाडी धुवया म्हणटा मातशें. ओके, मागीर एक कवतो लायला बरें म्हणटा पायप कवत्याक उडय. आमकां कितें म्हणला, आमकां उदीक कशें मेळटा खबर आहा? तुमकां मेळटा उदीक 3 रुपयांनी. चडांत चड 3, थोड्या जाणांक 5 रुपयांनी. ते 5 न्हू रे, 3 रुपयान हांव सांगता. ते कमर्शियल आहात जाल्यार 7 रुपया. ओके, 3 रुपया 7 पैसे पर क्युबिक लिटर उदक तुमकां पडटा. तेच उदक तयार करून तुमच्या घरान धाडपाक आमकां कितले पयशे पडटा खबर आहा? 22 रुपया. म्हणून सांगता म्हणजे 22 रुपया जे आहा पळय न्ही उदक आमकां पर क्युबिक लिटर पडटा. ते आमी एक तर फुकट दिता, वा कोण 16 क्युबिक लिटर वापरता तेका 16 क्युबिक लिटराच्या वयर वापरता पळय न्ही
तेका आमी ते 3 रुपया 7 पैशांनी दिता. गृह आधार, DSSY, लाडली लक्ष्मी हेच्या बरोबर उदक सुद्धा फ्री दिवपाचें काम फक्त पुराय देशात आमचेच सरकार करता. जाल्यार उदक फ्री जे आहा पळय न्ही कोण दिना. खूब जाण बेश्टे येवन सांगून गेल्या दिता दिता म्हणून इलेक्शना कडेन बी येयल्ले पण कोण दिना. बऱ्याच जाणांनी 16 क्युबिक लिटरूच वापरचे जेणे करून उदक वेस्ट करचें न्ही. तुम्ही अजूनही जाय जाल्यार तुमकां बिल जर येता आसत जाल्यार थोडेशें टायटन करात. उदीक थोडे वेस्ट करपाचें उदीक कमी करात. वेस्ट करपाचें कमी केलें तुमकां 0 बील येतलें. 16 क्युबिक लिटराच्या वयर वापरूं नाका. फातोडेर हडफड्या मोटारीचो दोगांक धपको. पळ काडटना मोटार व्हरून लायटीच्या खांब्यार मोखली. धपको दिल्ल्यान मोटारसायकलीचो रायडर आगताक सोंपलो. एकलो क्रिटिकल. मांद्र्या आशव्या 2 मोटारसायकलींचो एक्सिडेंट. 3 गंभीर जखमी. तांकां हॉस्पिटलांत घाले. आता एक पाऊण वर पहिले एक कॉल येलो की हांगा मेजर एक्सिडेंट जाला. एक दादलो गाडये भायर आहा मोस्टली तो हे जाला आनी एक बायल बॉनेटाक शिरकाल्ली हांगासर. ते बॉनेट आनी लायटीचे केबलान आनी कोणी तरी फोन मारून म्हाका आपयलो म्हणून हांव येयलो पळोवपाक. पळयत जाल्यार ती सारकी शिरकोन आसली. सो आमी फायर ब्रिगेड JCB आपयल्ली म्हटल्यार कांय हे जावना. मागीर आमी तो एक कोकोनट प्लकर आहा पळय तेका हाडून आमी तो केबल कट करून तिका भायर काडल्या. पंचायत सायकल हांगासर तेचो स्पीड ब्रेकर आसा तेणी वडी धाडल्या हांकां दिसता आनी हांगासर हे केल्या. आतां कितें आहा जेन्ना रस्त्यार तूं गाडी घेवन येता तुवें चिंतूंक जाय बाबा तूं दुसऱ्याच लायफ धोक्यान घालता पळय तशें चलोवप न्हू. रेस्ट स्पिडींग करपाची ना. मजगती मांद्रे आशव्या 2 मोटारीचो एक्सिडेंट. 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सुटके झुजारी 101 वर्साची लिबिया लोबो सरदेसायक पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन लोबोक घरा वचून परबी भेटयली. गोंयांत स्वामी विवेकानंद रिट्रीट सेंटर जावचें म्हूण लोबोन मुख्यमंत्र्या कडेन मागला. गोंय मुक्तीची खबर लोबोन खंय तेन्ना रेडिओ वयल्यान गोंयकारांक दिल्ली. गोंय सुटके झुजारी लिबिया लोबो सरदेसायाक पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. तिच्या घोवाचोय गोंय मुक्तीक मोठो वांटो आशिल्लो. गोंय मुक्तीची खबर तेन्ना खंय लोबोन रेडिओ वरवीं गोंयकारांक दिल्ली. गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. गोंय सरकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. भारत सरकारान पद्मश्री काल डिक्लेअर केले आनी त्या पद्मश्रीत एक म्हत्वाचें नांव गोंयकारां खातीर आसा. ते मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे ज्यो 101 वर्साच्यो गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामांत तांचो आनी तांचे मिस्टर सरदेसाई हांचोय बी मोलाचो वांटो आशिल्लो. म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ त्यो खानापूर ह्या सारकिल्या जंगलांतल्यान चलयताल्यो. हे 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ज्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना तांच्यांनी बाय हेलिकॉप्टर हे गोंयांतूय बी तांच्यांनी फेरफटको मारला आनी तेन्ना तांचो रेडिओ वयलो संवाद हो गोंयकारां खातीर म्हणजे गोंय हें मुक्त जालें आनी गोंय भारतांत विलीन जालें हो तेंचो ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान जाल्लो संवाद हो गोंयकारां खातीर सुखद धक्को आशिल्लो. केंद्र सरकारान तिच्या कामाची दखल घेवन पद्मश्री दिल्ल्यान खासदार तानावडेन केंद्राचे उपकार मानले. आनी ज्यांच्यांनी हे अवॉर्ड जाय म्हूण मागूना पण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक येतकच नरेंद्र मोदीजीचें अशा तरेचे लोक सोदून तांकां देशभरा भितर अवॉर्डां दितात. जशें तिणें आतां सांगलें की आपल्याक अपेक्षाय नाशिल्ली पण तांकां हे अवॉर्ड फावो जालें कारण केंद्रांतल्यान तांचें नॉमिनेशन तांच्यांनी दिवना पण सगळो इन्फॉर्मेशन घेतकच एक बरे तरेचे तांकां कारण तांचो वावर गोंय स्वतंत्र लढ्यान आशिल्लो पण त्याच्या नंतर मागीर जेन्ना गोंय स्वतंत्र आमचें लिबरेट जालें त्या नंतर सुद्दां तांचें समाज कार्या भितर बरो वावर आसा. होम सायन्स सारकेली इन्स्टिट्यूट तांच्यांनी उबी केली. आपल्याक इतलो व्हडलो पुरस्कार फावो जातलो अशें केन्नाच मनातूय चिंतूंक नाशिल्लें म्हूण लिबिया लोबो सांगता. हे अवॉर्ड परत हे मेळप म्हाका हांव नाको म्हजो हें जावन करूंक जाय म्हाका हें तकलेर घालूंक जातलें जाल्यार पूण जावं आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां. आमकां व्हडवीक नाका म्हणून व्हडवीक नाका केन्नाच व्हडवीक सोदूंक ना पूण कोण दिता तें कितें मापून घेवंक जाय न्ही म्हणटा म्हाका हांवें होम सायन्स केली चलयां खातीर
म्हणजे तांकां बरो वाव मेळचो आनी तांची बरी भुरगीं जावची आनी तांचे आयुश्य ती सफल करूंक आपल्या पांयार उबे रावन सफल करूंक येतली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.